नमस्कार. दनपारच्या खबरांत अपर्णा बडीघेराचो येवकार. खबरो विस्तारान. उटान संघटनेच्या प्रकाश वेळीप गटाक धपको. जिल्लो निबंधकान प्रकाश वेळीप गटाक उटा समितीचे वांगडी म्हूण काम करपाक तात्पुरते निर्बंध घाल्यात. उटाच्या नांवाखाला सभा घेवप, लोगो वा शिक्क्याचो वापर करपाक निर्बंध. संघटनेची काय सप्टेंबरान वेंचणूक जातली. एसटी संघटनांनी याचिका दाखल केल्या उपरांत हो निर्णय. उटा संघटनेच्या प्रकाश वेळीप गटाक धपको. जिल्लो निबंधकान उटाच्या नावाखाला सभा घेवप, लोगो वा शिक्क्याचो वापर करपाक निर्बंध घाल्या. एसटीच्या 8 संघटनांनी उटा ही शिखर संघटनेची स्थापणूक केल्ली. मात आता हे संघटनेक खंय विश्वासात घेनासतना निर्णय जातात. एसटीच्या संघटनांची जिल्लो निबंधकांकडे याचिका. कंटिन्युअस 2004 ते आतापर्यंत आज 22 वर्सां सुमार जाली. हो जो आमचो प्रकाश वेळीप जो आसा आणि त्याच्या बरोबर बाकीचे गोविंद गावडे म्हण हे म्हण कंटिन्युअसली तेच ती संघटना आसा ती सांबाळटा. आणि जें कितें आसा आमच्या घटनेन जें कितें केल्लें बरयल्लें की दर 2 कॉन्सिक्युटिव्ह हें जाल्या नंतर तिसऱ्या एका तुका हें रावपाक मेळचें ना म्हणून ती कडेन आमी हें केली की हांगासर तेंच्यो जनरल बॉडी बरोबर जायना, म्हणजे मेंबर सारके हें आसना, कांय ना, सगळें अस्तव्यस्त सगळें पळोवप. 8वी संघटनाची शिखर संघटना एपेक्स बॉडी म्हणटात ते. पूण हांगासर पळय जाल्यार आमकां इन दीस डेमोक्रेसी हेज्यो कोण बाकीच्यो ज्यो संघटना ज्यो आसल्यो 8वी संघटना ज्यो आसल्यो पळय काय न्हू 8ची तेजी जर एक जर संघटना जर कोणाकूच विश्वासान घेना. आणि आमची जी बाजू आशिल्ली की आमचो जो स्टँड आशिल्लो की इट इज एन अलायन्स ऑफ 8 एसोसिएशन्स ह्या जो तेणी एक्सेप्ट केले कडेन आसा ऑर्डरी भितर. सेकंडली हे स्पेसिफीक ऑर्डरी तेणी म्हणला इंजंक्शन ऑर्डर जी पास केला तितून म्हणला की उठान खंयचोच उठाचो बॅनर यूज करपा जायना, दे कॅनॉट डू द फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन, खंयचोच तिणी प्रोग्राम करपा जायना. आनी ताचें डेजिग्नेशन एक्झिक्युटीव कावन्सिलाचें जावं जनरल कावन्सिलाचें ते खंयचें डेजिग्नेशन जे उठाचें आसा ते तिणी यूज करपा जायना. या याचिकेचेर सुनावणे उपरांत जिल्लो निबंधकान उटाच्या नावाखाला सभा घेवप, लोगो वा शिक्क्याचो वापर करपाक निर्बंध घाल्यात. सप्टेंबर म्हयन्यांत खंय वेंचणूक. घटनेंतल्यान समजा एसटी समाजाक दिसता अन्याय जालो, एक बरी संघटना आपल्या खातीर काम करताली, तिका जर बंदी हाडपाचे जर अशें षडयंत्र चल्ला जाल्यार तो तमाम गोंयच्या तमाम एसटी समाजा म्हाजो उलो आसा की तुमी हो अन्याय सहन करनासतना अन्याय सहन करचो न्ही आनी एकजूट दाखयात आणि हेजे जे आसा ते योग्य उत्तर योग्य टायमार तुमी दियात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अनमोड घाट रिस्की. 101 मीटर मायज रस्तो खचलो म्हूण म्हायती मेळटा. काल राती उसरा ही घडणूक घडल्या. रस्त्याक वेरो गेल्यात म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. मजगती येरादारी खातीर अनमोड धोक्याचो जाला. उटंगार पावसाच्या फाटभुंयेर आनीकूय कांय जाग्यांचेर पालसणां कोसळुये म्हूण दुबाव. दुसऱ्या दिसा पणजे तळागांव सांताक्रूज वाठारांत मर्यादीत उदका पुरवण. ओपा उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाची पावर फेल. पायपलायनूय फुटली. मजगती शुक्रारा लायट नाशिल्ल्यान पुराय दीस तिसवाडी फोंड्यां उदक नाशिल्लें. सांजे पावले मात शेनवारा सकाळी परत हीच घडणूक. राज्या प्रमाण जीएसटीचो खोलायेन अभ्यास करूंक अधिकाऱ्यांचो गट नेमपाचें थारला. जीएसटी रेव्हेन्यू एनालिसीस मंत्री गटाची बसका निमंत्रक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या फुडारपणान दिल्ली जाली. दरेका राज्याचे जीएसटी विशीं म्हायती अधिकाऱ्यांचो गट घेतलो. उपरांतूच मंत्री गट जीएसटी कावन्सिलाक रिपोर्ट दितलो. मजगती मुख्यमंत्री तवडकरान घेवन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादवाकूय मेळ्ळो. गोयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताबरोबर राज्य कर आयुक्त एस गिल, अतिरिक्त कर आयुक्त विशांत गावणेकार आणि मुख्यमंत्रीचे अतिरिक्त सचिव उपेंद्र जोशी दिल्ली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर फॉर जीएसटी रेव्हेन्यू एनालायसिस गटाचे बसकेंत गेल्ले. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर फॉर जीएसटी रेव्हेन्यू एनालायसिस गटाची शुक्रारा बसका. गटाचे निमंत्रक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतच्या अध्यक्षतेखाला दिल्लीत बसका जाली. जीएसटी पयलीं आणि उपरांतच्या येणावळीच्या प्रकृतीचे तुलनात्मक विश्लेषण केलें. क्षेत्र विशिष्ट येणावळीची गळती आणि दुरुस्ती उपायांचेर चर्चा जाली. पालन अंमलबजावणी साधनांच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यांकन करपाचेर चर्चा. येणावळ वाडोवपा खातीर राज्य विशिष्ट धोरणाचेर सुचोवण्यो. केंद्रीय आणि राज्य कर प्रशासनामदीं समन्वय. महसूल विश्लेषणाचेर सगळी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांची खोलायेन म्हायती घेवपाचो निर्णय. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे म्हायती घेवपाक अधिकाऱ्यांचो गट स्थापन करचें थारला.
भारताची आर्थिक पर्यावरण यंत्रणा घटमूट करपी आणि एक राष्ट्र एक कर ह्या दृष्टिकोनाक आदार दिवपी घटमूट आणि समतापूर्ण GST चौकटी सुनिश्चित करपाचो हेतू अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या बसके वेळार उलयतना सांगले. मजगती मुख्यमंत्र्यान सभापती रमेश तवडकराक घेवन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादवाची भेट घेतली. मंत्रीपदा खातीर चर्चेत आशिल्ले तवडकार मुख्यमंत्र्या वांगडा दिल्ली आशिल्ल्यान मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं परत चर्चा सुरू जाल्यो. मजगती मुख्यमंत्री दिल्ली केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हांकांय मेळ्ळे. कोंकण रेल्वे साधन सुविधा वाडोवपा विशीं चर्चा जाली. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. सांत इस्तेव एका हायस्कुलाच्या शिक्षकान 9वेच्या 11 भुरग्यांक बडयले. 4 विद्यार्थ्यांक बरेच लागला. कपलाक, खांद्यांक, पायाक मारला. 4 भुरग्यांच्या पालकांनी पोन्ने गोंय पुलिशेकडे ते बायल शिक्षका आड कागाळ केल्या. टिचरीचो अटकपूर्व जामिनाक अर्ज. सोमारा केस येतली. टिचरीक सस्पेंड करूंक हालचाली. सांतिस्तेवांतल्या एका हायस्कुलाच्या शिक्षकान इयत्ता 9वेच्या 11 भुरग्यांक बडोवपाचो प्रकार. 4 विद्यार्थ्यांक गंभीर दुखापत जाल्या. मजगती त्या शिक्षकाक निलंबीत करात म्हूण पालकांची मागणी. असली टिचर खंय ह्या स्कुलांत नाका. कितें टिचर नासले अशी काय सो हे खेळपाक लागले सगळे भुरगे आनी सडनली येयली ती टिचर ती क्लासीचे दिसता येयली आनी लागली ताका मोठ्या दाड्यांनी पेडूंक सगळ्यांनी पेडयले 10-12 लोकांक भुरग्यांक आनी हांव तेंचो हे करून उडयलो आनी तांकां सद्या ते एडमीट केल्या हॉस्पिटलांत. तेंचे पेरंट्सूय गेल्या आनी हांगा आतां सकाळच्यान आसा हांगा दनपारच्यान जेन्ना क्लास सुटला ते तेन्नाच्यान हांगासर आसा. ते करप बरोबर न्हू न्हू कितले तांकां हात दुखला ना डॉक्टर जावन हात दुखला ना आतां ते शिकतले कशे तेंचे आतां इतले होमवर्क आसा 9वेचे ते भुरगे तांकां एक्टिविटी डे टू डे एक्टिविटी कशे करचे ते आनी अभ्यास करचे स्कुलान कशे वयता स्कुलान वचपाक सुद्दां तांकां भंय ते अशें जो घडटा हे आनी हे ते सपोर्टर येयल्या पळय तेंचे ते टिचरीक सपोर्ट करपाक ते तिने हरशी एक्चुली सी इज अ एसॉल्ट ते हेंका सपोर्ट करता इतले आसून कितें सांगून टोटल कितले भुरगे आणि कितले भुरगे टोटल स्कुलाचे भुरगे मारल्या ते भुरगे कॅपेसिटी हांव न्हू मारल्या ते कितले भुरग्यांक मारला कळ्ळा त्या प्रमाणे 10-15 भुरग्यांक पिटयल्या बडयेन मारल्या. हॉस्पिटलांत कितले आतां हॉस्पिटलांत कितले जाण आयला हॉस्पिटलांत सद्या 3 जाणां एक्स्ट्रीम तांकां लागला आनी तांकां हॉस्पिटलांत येयले. स्कुलाचे आतां सांगता कितें जालें ते जालें फर्स्ट टायम जालें आतां सांगता तुवें आयकलां आसता जालें ते जालें ते तिका मेमो दिल्लो आसा सगळे करतले आमी ते करतले मातशें फाटीं हे कॉम्प्रोमायज करा म्हणटा तुमी कॉम्प्रोमायज कशें म्हणटा सगळे जाण तुम्ही आता कंप्लेंट दिला सर तुम्ही कंप्लेंट दिल्या ओके कंप्लेंट दिल्या न्हू कंप्लेंट रजिस्टर जाली ऑलरेडी रजिस्टर झाली. मजगती मेळटा ते म्हायती प्रमाण शिक्षकान खंय अटकपूर्व जामिनाक अर्ज केला. सोमारा अटकपूर्व जामिनाचेर सुनावणी. ओल्ड गोवा पुलीस तपास करतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सुकूर पंचायतीचो आदलो सरपंच संदीप वजरकराच्या घराचेर ईडीची धाड. हे आदी ईडीन 3.19 कोटी सुमार 7,975 स्क्वेअर मीटर जमीन जप्त केल्ली. आज सकाळी 6 वरांचेर परवरी घरार धाड. तपास चल्ला. 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेत संदीप TMCच्या तिकेटीचेर उमेदवार. नमस्कार. सुकूरचो एक सरपंच संदीप वजरकर हेज्या घराचेर आयज सकाळी ईडीन रेड मारिल्ली आसा. सकाळी 5 सुमार ही रेड स्टार्ट जाल्ली. ही रेड अजुनूय चालू आसा. मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे लँड ग्रॅबिंग मनी लॉन्ड्रिंग हे केसीन ही रेड चालू आसा आनी मेळटा त्या आमकां म्हायती प्रमाणे बार्देसान आनी खूब कडेन ही रेडी चालू आसात. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार. धारगळे जाल्ले एसिड हल्लो प्रकरणातलो पीडित आनी ताची आवय आरोपी निलेश देसायच्या चलयेक पिट्टाली. दोगांय आड आरोपीच्या फामिलीन दोडामार्ग पुलीस स्टेशनार कागाळ केल्या. तो चलो आनी आवय कडेन खंय ताचे धुवेचे आक्षेपार्ह फोटो आशिल्ले. चलयेक ब्लॅकमेल करताली म्हूण खंय चलयेन आपल्या जिवाचे बरे वायट करून घेतला. मरणांक ती दोगांय जबाबदार. धारगळच्या एसिड हल्ल्या प्रकरणात आता वेगळेच वळण आयला. भुरग्याच्या फॅमिलीन केल्ल्या आरोपा उपरांत आयतारा त्या चलयेची फॅमिली दोडामार पुलीस स्टेशनान पावली. चलयेच्या आवयन भुरग्याचेर आनी त्याच्या फॅमिलीचेर गंभीर आरोप करून पुलिसाक निवेदन सादर केलें. माझ्या चलयेच्या मरणाक तो चलो आनी त्याची आवय आनी बापूय रिस्पॉन्सिबल आसा आनी तांकां पॉक्सो खाला तेज्या आड केस नोंद करपाची अशी मागणी तेंच्यांनी केली.
नमस्कार, हा ओमकार फळारी. तुम्ही पळयता प्रुडंट. मायनर चल्याचेर मोगाच्या रिलेशनशिपान आत्महत्या करपाक तेका उलो मारला असो आरोप चलयेच्या कुटुंबान केला. त्या वेळार कुटुंबान सोशल मिडियाचेर केल्ली चॅट्स आनी कांय फोटो पुलिसाक सादर केले. कॉलेजीच्या 11वेच्यान तेंचो मोग आसलेलो. त्या वेळार मोबायल, व्हॉट्सॲप, इंस्टाग्रामाचेर हुलाप चालूच आशिल्ले. त्या भुरग्यान लग्नाच्या निमतान आपल्या चलये कडेन शारिरीक संबंध दवरिल्लो आनी त्या भुरग्यान तेजे फोटोय मोबायलार काडलेले. ह्या भुरग्याच्या आवयक हे सगळी गजाल खबर आसलेली. तिणे आपल्या पुता आड कसलोच संबंध दवरूंक फावना अशी एक दीस तेच्या आवयन त्या चलयेक वॉर्निंग दिल्ली. आवयन धमकी दिल्लीत, मात दुसऱ्या वाटेन त्या भुरग्यानूय तेका धमकी दिल्ली. तुजे फोटो म्हाज्या कडेन आसात, हांव तुज्या कडेन लग्न जावचो ना, पूण शारिरीक संबंध दवरतलो ना जाल्यार तुजे फोटो सोशल मिडियाचेर शेअर करतलो देखूनच तिने आत्महत्या केल्या अशें चलयेच्या आवयन पुलिसाक दिल्ल्या कंप्लेनान सांगलां. ह्या सगळ्या घडणुकाक लागून फाटले कांय दीस चलयेचो बापूय उदास आशिल्लो. भुरगे सोडून गेल्ल्याची वेदना तेका सोसूंक मेळिना अशें निवेदनान म्हटलां. ह्या सगळ्या प्रकरणात एकमय चलो आनी तेची आवय जापसालदार आसात आनी चल्याच्या आवयन चलयेचो व्हिडिओ आनी फोटो व्हायरल करपाची धमकी दिल्ल्यान चलयेन हें पावल उबारलां. देखून पॉक्सो खाला भुरग्याचेर आनी तेच्या आवयचेर केस नोंद करपाची मागणी केल्या. 11 दिसा उपरांत सोडना धक्क्यार बुडिल्ली फेरी न्हंयतल्यान काडली. फेरी डॉग यार्डान रिपेराक व्हेल्या. म्हयन्या भितर सारकी जातली म्हूण न्हंय येरादारी संचालक सांगता. वयर काडूंक खंय 30 लाख खर्च. फेरीक खंय बुराक ना. स्टाफाच्या घाळपणान बुडली. सुकतेर जतनाय घेवंक नाशिल्ल्यान घडये बुडली. प्रकरणाची खंय चवकशी चल्ल्या. 11 दिसा उपरांत चोडना धक्याचेर बुडिल्ली फेरीबोट उदकांतल्यान भायर काडली. वयर काडूंक खंय 25 लाख खर्च. फेरीबोट डॉक यार्डांत रिपेरिंगाक व्हेल्या. 1 म्हयन्या भितर फेरी रिपेर जातली. न्हंय येरादारी संचालक उलयलो. फेरीबोटीक प्रॉब्लेम काय ना, क्रॅक ना, पंक्चर ना. आमकां अशें प्रिलिमिनरी अशें दिसता की सुकतेक बरशेक जेन्ना फेरीबोट तेंच्यांनी राती 11 बंद केली आनी जेटीचेर बांदलो तेन्ना ते रेस करपाक लागले आनी सादारण 3 सुमार 4 वरांक जेन्ना सुकती जाली सुकती भरते प्रमाणे स्टाफान जोडयो सोडपाच्यो आसता आनी फेरीबोट फाटी फुडें करपाचें आसता उदका प्रमाणे. ती म्हाज्या मतेवर प्रिलिमिनरी अशें म्हणून दिसता की ते जावंक ना. ताका फेरीबोट जेटीक बांदून उरली आनी तेका लागून सुकती जेन्ना जाली ती फाटल्यान टिल्ट जाली आनी टिल्ट जातकूच इंजीन रूम तेचे उदकाच्या लेवलाचेर सकयल गेले आनी फाटल्यान जे आउटलेट आसा थंयच्यान उदीक गेले इंजिनाक. तेका लागून कितें भरतेक आनी सुकतेक जी दोरयो सोडून लूज करून जेटी वयल्यान शिफ्ट करची पडटा ती करूंक ना. तेका लागून मोस्ट प्रोबेबली उदीक इंजीन रूमाचेर आनी डेफिनेटली केयर फेरीबोटीची कंडिशन एब्सोल्युटली बरें आसा. ती आमी आतां फेरीबोट आमच्या मरीन वर्कशॉपान व्हरताले, जे रिवर नेक्सांचे मरीन वर्कशॉप आसा आमच्या कडेन रिपेर करपी ट्रेन स्किल्ड स्टाफ आसा जे फेरीबोटी एवरी इयर मेजर रिपेर करता आनी आमी सर्वे करून घेता फेरीबोट. आमी आतां ही फेरीबोट लास्ट सर्वे केल्ली, रिपेर आनी सर्वे केल्ली फेब्रुवारी ह्या वर्साच्या. आतां ती परते वतली, परते आमी ट्रॉलीचेर काडटले आनी फूल रिपेर करतले इन्क्लुडींग इंजीन आनी परती सर्वे करतली, सर्टिफिकेट घेतली आनी मागीर परती ऑपरेशन घातली. विदीन 1 मंथ आय एम शुअर आमी ती फेरीबोट परत ऑपरेशन. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. कोलवाळे जेलींत ड्रग सापडल्या उपरांत प्रुडंटान सेक्युरिटी लॅप्सीस आनी नेक्ससाचेर बीग स्टोरी केल्ली. एक्सपोजे उपरांत सुरक्षेक आशिल्ल्या पुलिसाची सरसकट बदली. 81 पुलिसांक रिझर्व्ह फोर्सान ट्रान्सफर मारल्यात. तांच्या जाग्यार ट्रॅफिक पुलीस फाट्यांतले पुलीस बंदखणीन सेक्युरिटीक. कोलवाळे जेलीचे सेक्युरिटी वेवस्थेंतले बोथ हे प्रुडंटान एक्सपोज केल्ले. तुमकां आमी दाखयली फाटल्या दिसांनी ती बीग स्टोरी. जी बीग स्टोरी आमी स्पेशली कोलवाळे जेलीचेर सेक्युरिटीच्या बाबतीन ही केल्ली आनी आमी त्या स्टोरीन दाखयल्ले जे भुरगे भितर गेले आनी तेंच्यांनी ड्रग सप्लाय केलो
आणि त्या जाग्यार आमी म्हटलेले की सेक्युरिटी लॅप्सीस हांगा भरपूर दिसतात. कारण एकूच असले की भितरले जे स्टाफ हेतूनच इन्वॉल्ड आसता, तेतून IRB येयले आनी जेल गार्डूय येयले. तेजेर प्रश्नचिन्ह आमी घातलेलो की हेच इन्वॉल्ड आहा काय म्हणून. कित्याक दोनाय सायडीन जे टावर आसता थंय टावराचेर 24 hours IRB स्टाफ आसता. तेंच्यांनी हे पार्सल उडयतना पळयलां काय पळोवन तेंच्यांनी सांगूंक ना. हेजो प्रश्न आमी तेन्ना रेज केल्लो. पण ह्यात हेजेर आतां ऑथॉरिटीन, पुलीस ऑथॉरिटीन आमची बीग स्टोरी इम्पॅक्ट म्हणू शकता. ह्या इम्पॅक्ट असो आहा की आतां जितके स्टाफ IRBचे स्टाफ आहा, टोटल 81 स्टाफ जे IRBचे जे जेल हितून काम करतात तांकां आतां सगळ्यांक ट्रान्सफर केल्लेली आहा आनी ते सगळे आतां रिझर्वान तांकां ट्रान्सफर केल्ले आहा. आनी तेंच्या जाग्यार जे ट्रॅफिक डिवायसबीच्या अंडर जे IRBचे थोडे स्टाफ असले तांकां काडून आतां जेलीन आतां तेंच्या जाग्यार ड्युटी करतले. पण हे जे नवीन घातला तेय काम सारके करतले काय ना हेजो प्रश्न प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. पोगो बिल हाडूंक यत्न करता जाल्यार RGP काँग्रेसी वांगडा अलायन्स तयार. RGPचो अध्यक्ष मनोज उलयलो. काँग्रेस आप खंय वोट बँकेक लागून गोंयचे झोपडपट्ट्यांचेर उलयनात. खासदार विर्यात आनी विजय दोगूय संदी साधू आदी एकमेकाचे लज काडटले. आतां एकचार गोंयकार म्हणून डिफायन करया. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन तेजेर एक खंयचो तरी डेट आसा ती वांगडा मेळून डिसायड करया आनी फुडें या. कोण फुडें येना जे कोणाक नाका सगळ्यांचे बसते. हे पळय हिंदीन भाशणां करपाक मेळची ना मागीर म्हणून गोंयकार कोण ते डिफायन करपाक नाका. करा डिफायन, आमी बसपाक तयार आसा. परतो हांव डिक्लेअर करता, परतो ऑफिशियली सांगता, आमी ह्या सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक बसपाक रेडी आसा. बट त्याच्या पयलीं तेंच्यांनी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण ते डिफायन करपाचे. ते डिफायन करपाक सुद्दां एका टेबलार येवपाक जाय जाल्यार आमी तयार आसा. गोंयकारांची गजाल करता, गोंयकारांक साल्वार करपाची गजाली करता. आतां गोंयकार आयज फोंडान कित्याक पडला हे लोकांक हांव क्वेश्चन करता. गोंयकार आयज फोंडान कित्याक पडला, कोणाक लागून पडला? एक तर ह्या पॉलिटिशियनांक लागून आनी दुसरें म्हटल्यार मायग्रंट इन्फ्लक्स येता तेका लागून. हिंदी उलोवन थंय बस्त्यांनी जे बस्ती डेमोलिश करपाक लागून कायदो करपाक जाय त्या बस्त्यान वचून वोटाची भीक मागणार हो शेड्डो कॅप्टन हो गोंय राखतलो, गोंयची आयडेंटिटी राखतलो, गोंयचे रिलीजन राखतलो. जे तुम्ही तुमच्या स्वार्थाक लागून असले बस्ते प्रोटेक्ट करीत रावतले, तेंच्यांनी मागीर आमच्या चेडवांचेर बायलांचेर रेप करू, मर्डर करू, मॉलेस्टेशन करू, कितेंय करू, तुमकां एक्सेप्ट आसा. कित्याक तुमकां वोट मेळटा म्हणून तुम्ही हांगा वयतात आनी हिंदीनी भाशणां करतात. ह्या बस्त्यांनी वचोन हिंदी ह्या मायग्रंटांकडे वचोन वोटाची भीक मागता. विजय सरदेसाय हातीन हात घालून जेणे गोंय काबार केले म्हणून रडटालो, बोबो मारतालो, प्रेस कॉन्फरन्स घेतालो, ह्या विजय सरदेसायक लागून त्या विजय सरदेसायच्या हातीन हात घालून तेणी कॅम्पेन केली. कित्याक केली? आपूण MP जावपाक, गोंय वाचोवपाक न्हू, कोणाचें रिलीजन वाचोवपाक न्हू. जर क्रिस्तांवांक दिसता हो आपले रिलीजन वाचयतलो, हिंदूंक दिसता हो आपले रिलीजन वाचयतलो म्हणून रिलीजन आनी गोंयचे जागे वाचोवपाक न्हू, आपले पॉलिटिकल करियर करपाक ह्या कॅप्टन विर्याटन सगळ्यांचो विश्वासघात केलो. ह्या शेड्ड्यान सगळ्यांचो विश्वासघात केलो. हो शेड्डो टायम टू टायम आपलो कलर चेंज करीत रावलो. आमदार विजयाचो वास्को जनता दरबार. MPA वास्को काबार करता. धनगर समाजाक आरक्षण मेळोवंक दिवंक यत्न विशय विधानसभेन काडटलो. विजय दरबारांत उलयलो. टॅक्सीवाले वास्को दरबारांत. आमदार विजय सरदेसायान वास्को जनता दरबार घेतलो. थळाव्यांच्यो कागाळी आयकून त्यो विधानसभेन मांडपाची विजयाची तयारी. विजय म्हणटा वास्कोन कांय उदरगत जाल्ली ना. MPA लेगीत वास्को काबार करतले. ट्रेड लायसन्स सरेंडर करतात. कोळसो वाडला, MPAची दादागिरी वाडल्या, स्थानिक मनशाक कसलोच रिस्पेक्ट ना. वेस्ट गार्बेज जी एक्युमुलेट करतात ती मंकी बीच म्हणून तातूंत वता. सकयल्ली स्प्रिंग आहा ती पोल्यूट जाल्ली आहा. रेमेडिएशन ऑफ लिगसी वेस्ट म्हणून तो इशू आहा. सो हे सगळे इश्यूज आसतना कितें उलयतात खंय वास्को आनी मुर्मुगांव पावना. FPA म्हणटा ती एक थोड्या पुंजपतीन चलयलेली एक बॉडी, जी बॉडी आज वास्को सगळे हडप करून स्थानिक मनशाक भायर काडून तांकां जाय तें करूंक सोदता. सो हाजे वयल्यान अशें दिसता की हे डबल इंजीन, ट्रिपल इंजीन कांयच वास्कोकारांक आनी मुर्मुगांवचे लोकांक कसलोच फायदो हाजो जायना. 100% काडटलो. जनता दरबारांत थळाव्यांनी आपल्यो कागाळी विजया मुखार दवरल्यो. धनगर समाज, टॅक्सीवाले सगळे विजयाच्या दरबारांत आपल्यो कागाळी घेवन आयले. आमचो धनगराचो आसा 94तल्यान धनगराक ST दिता म्हणून आयज पर्यंत आमकां कांय ना. आयज
टॅक्सीचो इश्यू माझे टॅक्सीचे भाव आता जे एक न्यू कायदो ह्या पाडटा म्हणून कोणाक फायदो? आज आमच्या टॅक्सीकारा भावांचो धंदो सर तुमच्या हातीत आसा. हॉस्पिटल आहे आता नवीन बांधलंय पण त्याच्यामध्ये काही सुविधा नाही आहे. जरा काय झालं ताबडतोब इथे बांबोलीला जायला सांगतात आणि डॉक्टर तपासायचं काम करतात पण म्हणजे औषधं ना सगळी बाहेरून आणायला सांगतात. मंडळ आसा मोरगांवां तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता की आमकां एक शॉप पण घालून दिवचे बाजारात करपे. कितली महिला आमची बेकार आसा तेंचे घोव सुद्दां कितले बेकार आसा. आमी अशें कितें लाडू चकऱ्यो शंकरपाळी लोणचे तोरा कितें आनी कपडे क्लोथ. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. नागरी पुरवण खात्यान LPG सिलिंडराचेर रेड मारल्या उपरांत सांखवाळे कमी वजनाचे 1,200 माय सिलिंडर सापडले. नागरी पुरवण खात्याच्या कागाळीचेर पुलिसांनी FIR केला. कारवाय चालू आसा म्हूण दक्षिण गोंयचो SP सांगता. लोकांनी सिलिंडर घेतना वजन आनी सील तपासून घेवचो म्हूण खात्याची लोकांक अडवायझरी. सांकवाळ 130 मायज अंडरवेट सिलिंडर सापडले. असले 6 ट्रक जप्त केल्ले आसात. हातूंत घरगुती तशेंच वेवसायीक सिलिंडर आशिल्ले. कारवाय चल्ल्या म्हूण दक्षिण गोंय SP तिकम सिंग सांगता. जाल्यार LPG सिलिंडर वापरतल्यांनी सिलिंडराचें वजन तपासून घेवचें म्हूण नागरी पुरवण खात्यान लोकां खातीर एडवायझरी काडल्या. देखिए, हम लोगों को जो सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से कंप्लेंट मिली थी कि उन्होंने एक सरप्राइज रेड की थी उनकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर. तो संकाल अपना वास्को एरिया में उनको अराउंड 1000 प्लस सिलेंडर्स मिले, जिसमें से 130 प्लस सिलेंडर्स जो थे वो अंडरवेट थे. कुछ अपने डोमेस्टिक सिलेंडर्स थे, कुछ नॉन डोमेस्टिक यूज वाले. तो उसके बेसिस पर उनकी कंप्लेंट के बेसिस पर वी रजिस्टर्ड एन FIR. ठीक है, अंडर सेक्शंस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, पेट्रोलियम एक्ट एंड एक्सप्लोजिव एक्ट, एंड उसका भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चालू. क्या एक्शन हो सकता है उनके ऊपर जो अभी मिले इतने 130 और कब से कर रहे थे कुछ मालूम पड़ा? वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. उसके बाद जैसे जो फाइंडिंग्स निकल के आएंगी उसके बेसिस पर फिर फर्दर एज पर लॉ उनके अगेंस्ट एक्शन और लिया जाएगा. प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे. वाळपय वेटनरी दोतोरांनी ऑपरेशन करून एका गायेच्या पोटांतल्यान 15 किल प्लास्टीक काढला. गाय खंय रस्त्याक कुशीक पडिल्ली. श्रीराम गोशाळेन व्हरतकूच कांयच खायना जाली. गोशाळा आनी वेटनरी खात्याच्या दोतोरांनी ऑपरेशन करून प्लास्टीक काढले. लोकांनी प्लास्टीक रस्त्यार वळोवचें न्ही, सरकारान योग्य तो उपाय करचो म्हूण गोशाळेचो उलो. वाळपय वेटनरी दोतोरांनी ऑपरेशन करून एका गायीच्या पोटांतल्यान वट्ट 15 किलो प्लास्टीक काढला. श्रीराम गोशाळेंत ही सर्जरी जाल्या. हळदणकराच्या घरा सायडीक एक वासरू पडला आनी ताका ट्रिटमेंटाची गरज आसा. हे जेन्ना आमकां कळ्ळ्या बरोबर आमची मागीर टीम गेली आनी टीम वचून सगळ्यांनी वासरू ल्हान आसले ताका हाडले आनी तेजी आवय काडली. आनी हाडल्या नंतर लक्षान येयलें की रोखडीच ती खावपाक बरी येना, म्हणजे कितें खावंक दिलें जाल्यार खायना. ल्हान वासराचेर आमी ट्रिटमेंट केलें, ते आतां थंय गोशाळेन आसा आमच्या कडेन. पूण ही गाय जेन्ना खायना तेन्ना आमच्या डॉक्टरांनी ऑब्जर्व केलें की तरी एका प्लास्टीक आसा. हो तांकां डावट येयलो म्हणून फाटले 10 दीस ऑब्जर्व करून मागीर हेजेर शस्त्रक्रिया करपाची ठरली. त्याच प्रमाणे आमचे गव्हर्मेंट वेटनरी हॉस्पिटल वाळपयचे डॉक्टर सिद्धेश पेडणेकर आनी आमचे गोशाळेचे आमचे डॉक्टर रघुनाथ धुरी हांच्यानी डिसिजन घेतलें की एका ऑपरेट करप आनी त्या प्रमाणे हें काम सुरू जालें. जवळ जवळ 2 तास हें काम ऑपरेट केल्या नंतर लक्षान आयलें प्लास्टीक आहा आनी ती प्लास्टीक आतां तुमी पळयता मोठ्या प्रमाणान ही प्लास्टीक गायीच्या पोटांतल्यान मेळ्ळी. भितर जे तिणी अन्न सुद्दां जे खाल्लें तें तश्शें आसलें. तिका डायजेशन सिस्टम सगळी तिची ब्लॉक जाल्ली. खास करून म्युनिसिपल एरियेंतल्यान किंवा पंचायत भागांत जंय मार्केट आहा थंय त्या भागांतली गोरवां जेन्ना येता भितर 100% प्लास्टीक आसता. गोंयचे सगळे जे म्युनिसिपालिटी आहा पंचायती आहा हेंच्यांनी एक स्ट्रिक्ट एक्शन हे प्लास्टिकाचेर घेवचे जेणे करून आनी अवेरनेस ड्रायव्ह जावंक जाय सगळ्या ग्रामपंचायतींनी. आज पर्यंत म्हाका दिसता कोणीच हेजे सिरियसनेस घेवंक ना खंयचेच पंचायतीन. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट.
नमस्कार.